हागेवन पावलून कोरिंतकारांक बरयलोले पयले चिटीची सुरवात. पावलू देवाचे खोशेन जेजू क्रिस्ताचो दोन दूत जावंक आपयलोलो आनी आमचो भाव सोस्तेनेस कोरिंत शारांतले पवित्र सुबेक मुणगे क्रिस्ता जेजू सोवे पवित्र केलोल्यांक आनी सगळे सुवातेर आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचें नांव उच्चारतात त्या सगळ्यांच्या सांगाता पवित्र जावंक आपयल्यांक ही चीट बरयता. तो तांचो आनी आमचोय सोमी. देव आमच्या बापाची आनी सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा आनी शांती तुमचे सवे आसूं. तुमचे पासत हांव सदांच म्हज्या देवाक आर्गां दितां, कित्याक जेजू क्रिस्ता सवें देवाचें देणें तुमकां मेळ्ळां. खरें म्हणल्यार क्रिस्ताच्या एकवटांत सगळ्या भांडाराची भरती तुमकां मेळ्ळ्या. भोव करून सोर प्रवणाची आनी सोर जाणवायेची भांडाराची भरती तुमकां मेळ्ळ्या. कित्याक जेजू क्रिस्ताक दिता ती गोवाय तुमचे मोदें गोट रिगल्या. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचे प्रकाशनेक आशेवन रावतना तुमकां कसलेंच आत्म्याचें देणें उणें ना. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या दिसा तुमी अप्रादा विणे आसचे खातीर तोच तुमकां शेवटाक पर्यान थीर दवरतलो. जाणें तुमकां आपल्या पुता जेजू क्रिस्ताक आमच्या सोम्याक एकवटांत आपयल्यांत तो देव विस्वाशी. देवाचें उतर हें. देवाचे बोड उपकार. आमचो जबाब जातलो, देवा म्हज्या राजा सदांकाळ तुजें नांव वाखाणटा. म्हणुया, देवा म्हज्या राजा सदांकाळ तुजें नांव वाखाणटा. दिसान दीस तुका दिन वाजता आनी थांबोन आसतना तुज्या नांवाची स्तुती करता. सर्वेस्पोर कितलो थोर आनी वोंदी वोंद, ताचे थोरायेचो थाव घेवंक नजो. जबाब, देवा म्हज्या राजा सदांकाळ तुजें नांव वाखाणटा. पिणका पिणकेक तुजी कर्तुत्वां परगट करता. तुज्या बलिश्ट करण्याची खबर गाजयत वेता. तुजी किर्ती कितली गाजता, तुजी महिमा कितली फांगता. तुज्या उच्चोर्यांची खबर सगल्यांक परगट जाल्या. जबाब, देवा म्हज्या राजा सदांकाळ तुजें नांव वाखाणटा. मनीस तुजे पदवेचो भिरांकूळ करण्यो वर्णितले आनी तुजे व्हडविकेचो प्रचार करतले. तुज्या अगणीत बरेपणाचो उगडास करतले आनी तुजें प्रमाणीकपण वाखाणटले. जबाब, देवा म्हज्या राजा सदांकाळ तुजें नांव वाखाणटा. उद्गार. Soy sorbes fora, soy sorbes fora, soy sorbes fora, soy sorbes fora. जागृत जायात आनी तयार रावात. सोमी केन्ना येतलो तो तुमी नकळत. Soy sorbes fora, soy sorbes fora, soy sorbes fora, soy sorbes fora. मातयो प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, तुमचो सोमी केन्ना येतलो तो तुमी नकळत. देखून जागृत रावात. हे मात जाणो जायात, केन्ना चोर येतलो
तो गोरकार जाणो असलो जाल्यार तो जागृत रावतलो आसलो आनी आपलें गोर फोडून नागोवंक दिवचो नासलो. म्हणटूच तुमी तयार रावात, कित्याक तुमी रावनात ते गोरड्यार ते घडयेर मनशाचो पूत येतलो. घरांत आसलोल्यांक वखदार जेवण दिवंक दोनयान आपल्या गोराब्याचेर सोत्या दिलोलो विस्वासी आनी शाणो चाकोर तो कोण? आपलो दोनी येता त्या वेळार आपलें काम करता थंय तेका मेळत तो चाकोर सुभागी. हांव तुमकां खरेंच सांगतां, तो तेका सगळे आपल्या दौलतीचेर सोत्या दितलो. पूण बासकोर चाकोर आपणाच भितर अशें म्हणत जाल्यार म्हजो दोनी येवंक काळाव करता आनी आपल्या बरोबरचे चाकरांक मारूंक आनी बेबद्यान बरोबर जेवंक आनी पिवंक लागत जाल्यार तो रावन आसलोल्या दिसा आनी तो नोकळो आसलेल्या घडयेर त्या चाकराचो दोनी पावतलो आनी ताका भायर घालतलो आनी ताची गोट दोंग्या सारकी जायशी करतलो. थंय सगळीं रुडोवन करतलीं आनी दांत किरतलीं. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ, आयचे शुभ वर्तमान सोर्गींचो राजा येतलो म्हूण जागृत रावंक उलो करता. ह्या वाचपान 2 जागृत रावपाची उदाहरणां आमकां मेळटा. पयलें उदाहरण सोमी चोरा भाशेन येतलो. जेन्ना चोर घरान येता तेन्ना कसलोच आवाज ताका मानना. सोमी आमचें घर चोरूंक न्हय, आमचें काळीज व्हरूंक येता. तर आमची काळजां मनां ताचे मोहिमेक आनी संतोशाक येवकार दितली आसूंक गरज. आनी दुसरें उदाहरण दुनियाचो वेळ आमी नकळो. जशी इंग्लीश भाशेन एक म्हणणी आसा, टायम एंड टायड वेट्स फॉर नो मॅन. जो आत्मो आमकां निसंटनाक पावयता तोच आत्मो आमकां म्हणटा, म्हजेशी जाय तो वेळ आसा, हांव तें फाल्यां करतलों. पूण फाल्यां कदींच पावना. फाल्यां पावचे आदीं दोनी पावून सरता आनी आमच्या वावराची खोर तपासणी जाता. तर वेळाक म्हत्व दिवन सगळो वावर आमी आमच्यो कोरन्यो ताचे खुशे खातीर करूंक जेजू आपयता. हीं दोनूय उदाहरणां आमच्या जिवितांत दर दिसा आनी दर वेळार जागृतायेची मनशां कशीं जिवंक आमकां उलो. वेळाचो बरो फळादीक फायदो काडूंक गरज. जिविताची मुळावणी मरणान जातली आनी मरण इतले बेगीन म्हजेर येवचें ना असलें म्हूण घेवन वायटाचेर वायट करून जिवीत जियेवप म्हणल्यार हें मनशाचें पिशेपण.